A local from Mapsa has raised concern over garbage being dumped near Morod Road and the poor condition of roads filled with potholes. He questions the authorities, asking when this issue will be finally resolved. म्हापशा परत हांव ते म्हापशा शहर जे आहा तेजे मध्यवर्ती ठिकाण जे सेंटर ऑफ म्हापसा त्या जाग्याचेर आमकां बार्देस तालुक्याक आनी गोंयाक जो रेव्हेन्यू जो मेळटा सब रजिस्टर ऑफीस जे आसा न्हू त्या स्पॉटाचेर हांव आसा हांगा करोडो रुपये दिसाक मेळटा हांगा त्याच एरियेचेर भितर सरता आसतना ज्या जंक्शनाचेर तुमी पळोवंक शकता कचरो स्वच्छ भारत मिशन जे म्हणटा आनी माननीय महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री फाल्यां महाराष्ट्रान एक अवकारिका एक पिक्चर स्वच्छता मोहिमेचेर अख्ख्या देशांत चालू जावपाचें आसा आनी तेतून अपील करता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टीचें सरकार की आमचो देश स्वच्छ आसपाक जाय म्हणून हें उदाहरण म्हापशेच्या आमदारा कडल्यान म्हणजे डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा त्या मतदारसंघात ही घाण तुम्ही पळोवंक शकता इतली घाण आसा न्ही की ह्या आतां सरकार जर म्हणटा स्वच्छ मिशन आमी जर करुया तर म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरियेक इतलो कोट्यांनी जर पयशे मेळटा वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज तितून सुद्दां तुमी पळयता हांगा तेंचे थंय डबे ना एका वाटेन सरकारान हांगा आजिलो हॉस्पिटला कडेन तेंच्यांनी केज टायप ते पिंजरो टायप तेंच्यांनी कचरो उडोवपाक केलेले आहा तेजे कुशीक तेंच्यांनी डस्टबीन दवरलेले आसा आनी दुसरें एग्जाम्पल तुमकां सांगूं शकता म्हापसान पोस्ट ऑफीस आसा म्हापसा पोस्ट ऑफीस म्हणजे आमी जी पत्रां जी घालतात ती ऑफीस आसा आनी म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर एक तर पोस्टल बसीचेर बॉम्बेच्यान जे हे येता लगेज जी येता ती ओपनली थंय येता म्हणजे जो सरकाराक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय पोस्टांसून तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पयसो बस स्टँडाचेर जो कोण एक लंबू म्हणून कोण तरी आसा थंयसर पोस्टाचो रेव्हेन्यू तो खाता आनी आयज म्हापशेचो आमदार ओपनली ताका कदंबा बस स्टँडाचेर तो सांगता कदंबा बस स्टँडाचेर तो कितें करता की पोस्टान बसीस लगेज जो येता तो खाली करतात आनी जो रेव्हेन्यू पोस्टान वचूंक जाय आसलो तो पोस्टाक रेव्हेन्यू मेळना म्हणजे म्हापशेचो आमदार एका वाटेन बस स्टँड बरो जावंक जाय म्हणटा एका वाटेन भायल्या भायर थंय तेजे कडसून ती नाटकां चालू आसा पूण हांव म्हापशा शहरान हे वॉर्ड जो आसा हेचेर स्वच्छता मोहिमेचेर उलयता आसतना अवकारिका पिक्चर जे आयज जे गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रान चीफ मिनिस्टर जो सांगता तो सांगता कितें तुमचो गांव स्वच्छ दवरपाक जाय जे कोण जे काम करता तांकां तेंच्यांनी सारकें काम करपाक जाय सामकें जर काम करूंक जाय म्हापशा शहराचेर स्वच्छता मिशनीचेर पळोवंक गेले जाल्यार हेंच्या हातीन एक ग्लावज पळोवंक शकता तेंचे तोंडाक मास्क ना ती छोटी मनीस ते तांकां म्हाका दिसता म्हयन्याक पगार कितलो म्हाका खबर ना जो पगार हांगा जर गव्हर्मेंट ऑफिसर जर 60,000 70,000 1 लाख जर घेता न्ही तितलोच पगार एक्चुली हांकां मेळपाक जाय असलें घाणीचें काम मरे सहजासहजी कोण करूंक शकना आमी आयडेंटिफाय करता आसतना मनीस करतात तो लेबर म्हणटात आमी पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमकां 2 ऑक्टोबराक गांधीजीचो आमकां उगडास येता त्या दिसा भारतीय जनता पार्टीची सरकाराची महिला जी आसा न्हू हातीन ग्लावज बरे कपडे घालून स्वच्छ करपाक पळयता पूण ह्या वॉर्डात हांगाले आमचे नागरीक जे आसा हांगा सोफा आसा हांगा बरे नागरी रावता हांगा माती भरून जे उदक फ्लो जावपाचें आज बंद जाल्लेलें आसा हांगा पळोवंक गेल्यार हांगा कचरो घाण सगळी इतलें साम्राज्य जाल्लेलें आहा म्हापशा शहर आमी म्हणटा पोर्तुगीज टायमाचें नंबर 1 आसलें ह्या आतां भारतीय जनता पार्टी सरकारान म्हापशा शहराची विटंबना इतली जाल्लेली आसा की नंबर 1च्या फाटल्यान आयज नंबर 40 वयल्यान 41 नंबर म्हणजे जे मतदारसंघान इतले डेव्हलप जाल्लेले आहा तर आयज आमचो म्हापशेचो आमदार डिमांड करता कितें बस स्टँडाचो डिमांड करता खंय एसेंब्लीन तेणी डिमांड कितें करपाक जाय आसलो असलो जो कचरो जो आसा असले रस्ते जे इल्लेशे आहा ते रस्ते रूंद करपाक जाय आमी सांगूंक जाय आसलें डिमांड करता आसतना बस स्टँडाचो म्हणटा आतां 2006 पासून म्हापशा शहराचो विकास जावंक ना बस स्टँडाचो आज 19 वर्सां जालीं डिसोजा फॅमिली म्हापसा शहराचेर आज साम्राज्य करता आनी येयल्ल्या वर्सा मुख्यमंत्री आमकां सांगता की म्हापसा शहराची सुदारणा करतलो पूण आयज हो ल्हान भुरगो तरी म्हाका असो दिसता कोण जोशुआ डिसोजाक ल्हान भुरग्याक कसो लॉलीपॉप कशें दाखयता तशें ताका गोंयचो चीफ मिनिस्टर फटयता ताका लागून म्हापशेकारांनी हांव मुद्दम एक कचऱ्याचेर उलयता आसतना सांगता आमकां जर म्हापसा शहर सुंदरता जर जाय म्हापशा शहराची ब्युटिफूल बरें जर जाय तर म्हापशा शहराचो MLA हो म्हापशेकाराक लागून काम करिना आमी बारीक पळयता उलयता आसतना भलत्याच विशयाचेर उलयता 2006चो बस स्टँडाचेर तो आयज उलयता म्हणजे 19 वर्सां म्हापशेकारांची हेणी खाल्ली आनी हाज्या फुडें बस स्टँड जातलो तेजें विजन फाटल्या दिसांनी 2047ची आसा तो म्हणटा म्हापशेसून एक
स्मार्ट रेल्वे ट्रॅक जाल्लो जाय वयरसून ताका खंय कसले तरी कितें म्हणटात ते विसरलो की रेल्वे वयल्यान जे वयता मेट्रो रेल्वे ताका म्हापशेसून येयल्लेले जाय खंय. आमकां तुजे मेट्रोची कांय गरज ना. आमकां गरज आसा हो तरी साफ कर हे ते मागीर पळोवया 2047 म्हणजे जवळ जवळ कितली वर्सां तुमी विचार करात. हांव मागता म्हापशेकारां कडेन तुमी हे तथ्याचेर लक्ष घाला पडटाचेर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.